भागाचे योगदान आदित्य काकोडकरांच्या टी टाइम बुलेटिनला सुरुवात करताना सविस्तर खबरांपैकी महत्त्वाची मुख्य खबर. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक. बिरांकुळ अपघातान कारवारच्या 20 वर्सां पिरायेच्या चलयेक आगताक मरण. रानटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर देवले सत्तरीत नाल्लांचे उत्पादन. माकड खेत्यांकडल्यान नाल्लांच्या बोण्याची नाशाडी. नाल्ल बागायतीचेर परिणाम. मार्केटात नाल्लांचे दर पावले 300. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीची चवथी वयरी जाहीर. गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस अपयशी. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि भारतीय सैनिकां वांगडा मनयली होळी. हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून सियाचीन दौरो केलो रद्द. आणि गोमंतक दिसाळ्याचो 62वो वर्धापन दीस मनयलो व्हडा दबाज्यान. वर्स पद्दती प्रमाण सत्यनारायणाची पुजे उपरांत भाविकांनी घेतलो महाप्रसादाचो आस्वाद. आता खबरो विस्तारान. भंडारी समाजातले अंतर्गत राजकारण आणि गटबाजी विशीं समाजाचो फुडारी तशेंच केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी पयलेच फावट मनमेकळेपणान उलोवप केलां. गोमंतक टीव्हीच्या खासा कार्यावळीत श्रीपाद नायक उलयताले. पळयात पुराय बातमी. मंत्री श्रीपाद नायक हांच्या कोतान भंडारी समाजात गटबाजी ना. समाजातल्या फुडाऱ्यांमदली गटबाजी ही दुर्दैवाची गजाल आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पूण भंडारी समाज अजूनय एक आशिल्ल्याचे ते सांगतात. फकत वेगळे आसात ते समाजातले कांय फुडारी. ते वेगळे आसात हाचो अर्थ समाज वेगळो आसा अशें जायना अशें श्रीपाद भाऊचें म्हणणे. आणि श्रीपाद भाऊ म्हाका आनी एक सांगपाक आशिल्लें. तूं भंडारी समाजातलो एक ज्येष्ठ फुडारी. ह्या समाजाचें अस्तित्व लोक जाणात. राजकीय दृश्ट्या अत्यंत प्रबळ समाज जो राजकारणाचेर प्रभाव घालता. सामाजीक नदरेन सामको स्ट्रॉंग. पॉलिटिकली तर सामको कॉन्शियस समाज. त्या समाजान सद्या वेगळे वेगळे गट निर्माण जाल्यात. समाजात ती दुर्दैवाची गोष्ट आसा. जावंक जायना. कारण समाज जरी आसलो समाजाचे हांव सदांच मानता समाजाचें संघटन जें आसा तें संघटन फक्त समाजा पुरतें ना. त्या समाज मंदिराचो तो एक खांबो आसता. एक खांबो सामकें. आनी हे सगळे खांबे घट करप घट आसप हाज्या तितलेंच म्हत्वाचें आसता. एक खांबो जर खंय तरी वीक जालो आनी मोडलो अख्खो समाज तें घर पडटा न्ही. आनी म्हणून सगळे समाजान आपआपलो समाज मजबूत करप आमी सगळ्यांक अपील करता. आतां आमी एक तें पळयता समाज कशें समाजान जेन्ना ऐक्य आसता एकी आसता तेन्ना तो खूब एचीव करूं शकता. सरकाराचेर प्रभाव घालप संघटनेचेर प्रभाव घालप पक्षाचेर प्रभाव घालप हातून तो समाज कमी पडटा. समाज दुबंगलेलो ना म्हाका दिसता. हांव समाजाचो लिडर म्हणून प्रत्येक समाजाक ज्या जन्माक आयला त्या संदर्भात एक आत्मीयता आसता इतले पुरते आसा आनी तें करूंक जाय. आमचें कर्तव्य बाकीच्या बरोबर तेंय करूंक जाय. लक्षांत आयलें. पण समाज दुबंगीत ना. नेतृत्व दुबंगलेलें आसता. ओके खरी. ह्या खुर्चेर हांव जाय तूं कित्याक जाय इतले पुरतेच आसा तें. समाज एकत्र समाज वळखता. समाज जें कितें बरें वायट सगळ्या समाजाक ताची जाण आसा. दुसरे वटेन भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री कित्याक जायना हाचेरूय श्रीपाद भाऊन उलोवप केलें. भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री कित्याक जायना अशें म्हटलें म्हणून जावचें ना. ते खातीरची गुणवत्ता आनी हेर सगळ्यो गजाली आसपाक जाय अशेंय भाऊ सांगता. मदीं एक असो एक तांचे भितर एक अस्वस्थता लिडरान भितर म्हाका चड दिसली की आमी येदे व्हडले समाज आमी येदो व्हडलो स्ट्रॉंग गोंयचेर पॉलिटिकली कॉन्शियस स्ट्रॉंग समाज आमचो सीएम कित्याक जायना अशें तरेचें तोंडान म्हणलें म्हणून जाय. त्या संदर्भात त्या पद्दतीन हें करूंक जाय. एक्झॅक्टली. अशें तशें म्हणून मेळना जायना. बरोबर. तातूंत गुणवत्ता इतर सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात त्या आवश्यक आसा. खूब म्हत्वाची ती हाडूं जाय आपल्या मदीं न्ही. तेन्नाच म्हाका नैतीक अधिकार आसतले म्हणपाक. बरोबर. फक्त तिकेटी मेळ्ळे आनी आपल्या मंत्री अशें ना. तूं म्हणटा बरोबर. यू आर एन बेस्ट एक्झाम्पल. तुमी समाज म्हणून मुखार आयले ना. तुमी एक निश्ठावान पक्षाचे कार्यकर्ते सिन्सियर कार्यकर्ते म्हणून मुखार आयले. एक विचार घेवन विचाराक म्हत्व दिवप आनी पूण भंडारी समाजाचें अस्तित्व भारतीय जनता पक्षान आसा. स्ट्रॉंग आसा. डेफिनेटली आसा. मेजर कार्यकर्ते जे आसात ते बरें काम करतात. ओके. आनी म्हणून ही एक जे काही एक खंय तरी न्यूनगंड आसतलें किंवा ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताचेर आत्मचिंतन सगळ्यांनी अशें फार
ओपन जावपाची गरज आसा ओपन. आनी हें सुद्दां कित्याक प्रत्येकाची आसता. जेन्ना हांव घरांचो व्हडलो हें आसता, आतां मोठो समाज म्हणटात, पूण म्हजी एक जबाबदारी आसतली व्हडलो भाव म्हणून म्हाजी सगळ्यांची हें पळोवपाची म्हजी जबाबदारी आहा. हाजी जाणीव सगळ्यांनी दवरूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. माश्या काणकोणा 20 वर्सां पिरायेच्या चलयेक भिरांकू अपघातान आपताक मरण आयला. ही घडणूक आयतारा घडल्या. अंकोला कारवारचे चली ह्या अपघातान सोंपला. नुस्त्याच्या ट्रकाचें उदक रस्त्यार पडून KTM ही मोटरसायकल घसरिल्ल्यान अपघात जाला अशें कळटा. आज माशे काणकोण हांगा एक फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या एक्सिडेंटा भितर दिया नायक हे 20 वर्सांचें चेडवा ऑन द स्पॉट मरण आयलें. सविस्तर म्हायती अशी की दिया नायक आनी रोहीत पाटील ही दोगूय जाण मूळ कर्नाटकांतली. ही वेर्नासून कर्नाटका वयतालीं. हो आमी वन वे रूट आमी पळोवपाक शकता. वेर्नासून कर्नाटका वयता आसतना ह्या वन वे रुटाचेर जेन्ना गाडी चडटा, नुस्त्याची गाडी वयता सदां कंप्लेनी आहा लोकांले की तें उदक सुट्टा तें चडावाचेर चड उदक पडटा. नुस्त्या गाडयेचेर तेंची KTM गाडी KTM ती बायक आशिल्ली ती स्लीप जाली आनी थंयच्यान ओडत जवळ जवळ 15 मिटर येवन ह्या खांब्याक ते दिया नायक जे आशिल्ले तेजी तकली आपटली खांब्याक आनी ताका ऑन द स्पॉट मरण आयलें. काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. थळाव्या लोकांची अशी मागणी आसा की ह्या नुस्त्याची गाडी ज्यो बेफानपणे जे रस्त्याचेर उदक सुट्टा हाचेर चवकशी करची. गोकुळवाडी सांखळे दुचाकी आणि मोटारांचे मदीं भिरांकू अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी संदेश मधू नायक वय 49 रावपी मडकय फोंडे ह्या मनशाक मरण आयलें. मोटारीन दुचाकीक फाटल्यान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हांगा एक सांजचो एक एक्सिडेंट जालो. जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हांगा खूब गर्दी आसली आनी एक एक्सिडेंट जालो. सो एक्सिडेंटाचें कारण कितें तें आमकांय खबर ना. कळ्ळें एक 4 व्हिलर आनी एक 2 व्हिलर एक्सिडेंट आशिल्लो. पूण मागीर जेन्ना कळ्ळें की एक दुखाची गजाल की तो हें जालो, ताका मरण येयलें. त्या कोणा एक्सिडेंट जाला ताच्या बायकवाल्याक. ओके, सो हांगा रमलर्स आहा ह्या रोडाचेर. पण त्या रमलर्साचें कोणाचें इंटेंशन आसलें तें बरें आसलें. बरे गजालीक इंटेंशन आसलें की बाबा हांगा स्पीड ब्रेक जावपाची आनी एक एक्सिडेंट जावपाक जायना म्हणून. बट ते रमलर्स जे आसा न्हू तेजे दोगांयचे डिस्टन्स रमलर्साचे खूब शॉर्ट आसा. सो शॉर्ट आसल्या कारणान तेजे सायनबोर्ड बीन दोनूय वाटेन कांय ना आनी हांगा देंवती आनी चडाव आसा. देंवती आनी चडाव आसल्या कारणान हांगा जेन्ना व्हडल्यो गाडयो वयता तेन्ना व्हडल्या गाडये रमलर्साचो कांयच फरक पडना. जेन्ना बारीक गाडयो वयता स्कुटरी, तेन्ना स्कुटरी ह्या हांगा स्लो करता आनी स्लो करता कारणान ती फाटल्यान जी गाडी येता ती मे बी फास्ट येता, तांकां क्या व्हडल्या गाडयांक फरक पडना. सो हांव मागता की हांगा दोनूय वाटेन सायनबोर्ड आसचे रमलर्साचे आनी हे रमलर्स जे आसा आनी सायडीकूच ताका एक गॅप आसा. त्या गॅपान एवरी टायम आमी पळयता तेन्ना सगळे बायकवाले त्या गॅपांतल्यान काडटा. सो गॅपांतल्यान काडटा पण ते भितर येता. सो अशें जावपाक जायना. ते रमलर्स फूल हँड टू हँड टच आसपाक जाय आनी दोनूय वाटेन ताका सायनबोर्ड आसपाक जाय. कारण हेज्या फुडें अशी दुर्घटना जावपाचें जावं शकता आनी हे बरो रोड सेफ्टी करून एक बरें फुडें आमी विचार व्हरूंक शकता. रानवटी जनावरांच्या उपद्रवा खातीर सत्तरित्या नाल्लांच्या उत्पादनाचेर परिणाम जाला. माकड, खेती, शेकरू, माडावेल्या बोंड्यांची व्हडा प्रमाणात नाशाडी करतात. ताका लागून शेतकारांक तशेंच वेपाऱ्यांक लुकसाणीक तोंड दिवचें पडटा. पळोवया गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. देवकार्य धरून खाणा जेवणांनी नाल्लांचो वापर करतात. मात हालीं तेंपार गोंयांत नाल्लांचें उत्पादन भरपूर उणें जालां. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले. मात अंदू वर्सा फक्त 400 ते 500 नाल्ल मेळ्ळ्यात. विकपाचें सोडूनच दिवप. घरांत खावपाक लेगीत नाल्ल पावनात म्हूण अडवयचो भाटकार भीमराव सांगता. आतां म्हाका 400 नाल्ल मेळटा. 400 ते 500 विकूंक मेळत ना. विकूंक न्हू खावपाक म्हाका मेळना वर्सभर. अशी परिस्थिती जाली. 10,000 नाल्ल पडटात म्हाका व्हरोन सोंपा नासले नाल्ल. हांव पुजयतालो स्वता आनी कंठाळो येतालो. कामेरी दमताले कितें नाल्ल काय म्हणून आनी आमी हांगाच विकताले. पण आतां परिस्थिती अशी जाली नाल्लांक लोक येता पण नाल्ल ना. सध्या गांवगिऱ्या वाठारांतले नाल्लांचें प्रमाण उणें जाल्ल्यान नाल्ल भायल्यान विकते घेवचे पडटात म्हूण नाल्ल विक्रेते सांगतात. 28 रुपयांनी नाल्ल विकतो घेतलो जाल्यार तो फुडें विकपाचो कसो असो सध्या प्रश्न तांकां पडला. हो नाल्ल तो आतां म्हारग्याचो नाल्ल आमची भुसारी माण आसा आनी हो नाल्ल आमकां 28 रुपयान पडला. 28 कशें विकपाचें आमकां 34 रुपया आमी तो विकता. म्हारग गाडयेवयल्यान ते नाल्ल कुसता. आतांच्या हितून पयलीं आमकां नाल्ल बरें खेड्यांतले नाल्ल आमकां मेळा. ते नाल्ल आतां आमकां मेळना. आतां तुमी खंयच्यान हाडटा? आमी आतां तेजे येता ते गाडयेन येता ते गाडयेन मंगळारचे येता ते म्हारग पडटा. 28 रुपयान 38 रुपयान पडटा. 28 रुपयान पडटा ते.
आणि विकता मागीर ती 34 रुपयान विकतात मागीर भितर तुमकां फायदो ना. फायदो ना नाल्ल म्हणजे कितें आतां हे नाल्ल ते 4 कुसलेले आहात भितर पयले पयलीं तुमी हांगातल्या गांवांतले लोक सवाय मेळा 20 रुपयान मेळा 18 मेळा सवाय मेळा आतां ते काय ना ते. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं 150 मडांचे 10,000 नाल्ल मेळटाले. आतां माकडांचो आनी खेत्यांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान माडा बोंचे बोणे जमयतना नाका पुरो जाता आनी येवपी काळात गोंयांत खंय नाल्लूच दिश्टी पडचे ना अशी भिरांत शेतकाऱ्यान उक्तायल्या. हे म्हणजे गार्डन क्रॉप म्हणजे बागायती हांगासर म्हाजे 150 माड आहा. 150 माड आहा म्हाका सादारण वर्साक 10,000 नाल्ल मेळटाले 2 वर्सां पयलीं. आतां परिस्थिती अशी जाल्या वानर आनी खेत्यांनी असो उपद्रव केला की सद्या माडार चडपाची गत ना. अशे बोणे प्रत्येक माडाच्या फुड्यान बोणे अशे मेळटात आनी ते बोणे जमयता म्हणल्यार नाकाशेवड जाता आनी त्या वानरांक खेत्यांक हाकलून दिता म्हणल्यार ना तरेचे उपाय केले पूण खेती काय वचना. हेचे फुडल्या म्हाका दिसता हें अशेंच जर चल्लें जाल्यार म्हाका येणाऱ्या काळान 1-2-3 वर्सांनी नाल्ल पळोवंक मेळचो ना गोंयांत ही परिस्थिती जातली. हेजें कारण कितें हांगासर राखतलो तरी कितके तुमी माडांक पळय माडांक काय ना आनी शेतकऱ्याकय काय. 70 ही कृशी प्रधान म्हणटा पूण आतां ही 70 जी कृशी प्रधान आसली ती आतां नामशें जावपाच्या मार्गार आसा. कित्याक म्हटल्यार तर जे 70 जो मोठो पीक आसलेलो तो नारळ नाल्ल ह्यो आतां सद्या नामशें जाल्लेले मार्गार आसा. कित्याक तर जी रानटी जनावरां आसा तितूर माकड जावं खेती जावं तशेंच शेकरू आनी रानडुकर सुद्दां हे जे नाल्लाचे पिकाचे नासधूस करता. एखादो नाल्ल जर पडलो जाल्यार तो नाल्ल रानडुकरा कडच्यान तो खाल्लो गेलो वयता. तशेंच घराच्या सायडीक लोक वस्तीन मोठ्या प्रमाणान माकड खेती हेंचो वावर दिसान दीस मोठ्या प्रमाणान वाडलेलो आसा आनी शेतकारांक हतबल जाला की आतां जे नाल्ल इतले मेळटाले पयलीं ते हळू हळू तेजें पीक कमी जात गेल्लें आसा आनी हेज्या फुडें नाल्ल मेळटले की ना अशें तांचो प्रश्न आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन राती उसरा उमेदवारांची 4थी वळेरी जाहीर केली. हातूंत 12 राज्यांतल्या 46 उमेदवारांची नांवां आसात. काँग्रेसीन आतां मेरेन 183 उमेदवारांची नांवां जाहीर केल्यात. काँग्रेसीन 4थे वळेरेंत दिग्विजय सिंग आनी कीर्ती चिदंबरम हांची नांवां जाहीर केल्यात. पूण महत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे दोनूय उमेदवार जाहीर करपाक काँग्रेस अपयशी थारल्या. दुसरे वटेन भाजपानूय दक्षिण गोंयचो उमेदवार अजून जाहीर करूंक ना. लोकसभे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर काल राती उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन त्यांची 4थी लिस्ट जाहीर केलेली आसा. तितून लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार त्यांनी जाहीर केल्या. 46 जाग्यांचे त्यांनी आपले लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार जाहीर केल्या. पूण हेतून सुद्दां गोंयचें नांव खंय दिसची पडना. काँग्रेसीन आजून पासून उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे उमेदवार त्यांनी जाहीर करूंक ना. ते कालच्या लिस्टान आसतले अशें आस्पाव आसलो पूण कालची जेन्ना 4थी लिस्ट येयली काँग्रेसीची तेन्ना सुद्दां तितून तेंची नांवां दिसची पडोंक ना. गोंयचें नांव खंयच नासलें. तशेंच भारतीय जनता पार्टीची काल राती उशिरा पर्यंत केंद्रीय समितीची मिटींग चालू आसली. भितून कांय नांवां थरलेलीं आसा आनी आयज दनपार पर्यंत ही नांवां भायर सरतली असो आस्पाव आसा. सुत्रांकडून मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार दक्षिण गोंयांत श्रीनिवास धेंपे यांची घरकान्न पल्लवी श्रीनिवास धेंपे यांचें नांव जवळ जवळ निश्चित जाल्लेलें आसा. फक्त औपचारिकता उरल्या अशें सुत्रांनी सांगलेलें आसा. त्या खातीर आयज दनपार पर्यंत भारतीय जनता पक्षाची लिस्ट जी येतली तितून गोंयचें नांव आसपाचो आस्पाव आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजी. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेह लडाखात वचून भारतीय सैनिकां वांगडा होळी मनयली. राजनाथ सिंग आयशान 2 दीस लेह दौऱ्यार आसात. राजनाथ सिंग होळी मनोवपा खातीर सियाचीन वचपाचे आशिल्ले पूण हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून ते सियाचीन वचपाक शकले ना. साथियों, भारत की यह उत्तरी धरती, लद्दाख की धरती, यह कोई सामान्य धरती नहीं है. यह सियाचिन की धरती है, यह कारगिल की धरती है, यह लेह की धरती है, यह गलवान की धरती है और यह भारत माता की धरती है. और भारत माता का चमकता हुआ यह मुकुट है. यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का भी यह एक मूर्त प्रतीक है. यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है. हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है और आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजी कैपिटल बेंगलुरु है. जिस तरह से ये सभी जगहें अलग अलग राजधानियों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसी तरह लद्दाख हमारे भारतीयों की
वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। गोमंतक दिसाळेचं 62वं वर्धापन दीस वडादवजान मनयलो। वर्ष पद्धतीप्रमाणे सकाळी गोमंतक कार्यालयात सत्यनारायणाची पूजा जाली। आरती जाल्या उपरांत भाविकांनी महाप्रसादाचा आस्वाद घेतलो। पोषक हवामानाक लागून अंदू वर्सा आबोलीच्या फुलांचे पीक समाधानकारक मेळपाची आस्त आसा। फाटल्या वर्साचे तुळनेत अंदू आबोलीच्या फुलांक पोषक वातावरण आसा, देखून अंदू शिगम्याच्या दिसांनी आबोलींच्या फुलांचो उणाव निर्माण जावचो ना असो अदमास फुलां विक्रेत्यांनी उक्तायलो। आबोलीची फुलां सुवासीक नासली तरी सामकी नाजूक। माथ्यान घातली काय आबोलीची फुलां उठून दिसतात। दर वर्सा साधारण फेब्रुवारी ते मार्च महिन्याच्या मजगती ह्या फुलांचो भार आसता। शिगम्याकूय कांय गांवांनी ही फुलां वापरतात। फाटल्या वर्साच्या तुळेत अंदू वर्सा पोषक हवामानाक लागून आबोलीच्या फुलांचे पीक बरें मेळपाची शक्यताय आसा। शिगम्याच्या दिसांनी जाल्यार आबोलीच्या फुलांचो उणाव जावचो ना अशें कांय फुलकारांचे म्हणणें। येन्ना आबोली कशी भरपूर आणि पिकं बी बरें आसा। गेल्या वर्सा कितें हवामान बरोबर नासलें त्याक लागून ती आबोली बरी नासली आणि अंदू गेल्या वर्सा पेक्षा अंदू आबोली सवाय मेळटा। अंदू पीक बरें आसा फुलांचें? पीक बरें आहा आणि कित्याक लागून? अंदू हवामान बरोबर आहा न्ही, गरमी वाडली म्हणजे अंदू लोकांक शिगम्यातली सामकी फुलां भरपूर सवाय मेळटली, पूण मेळटली। अंदू शॉर्टेज आसची ना तर? ना शॉर्टेज आसची ना। इल्लेशा झाडाचे जाता 2 नाटली अंदू तशी किडीन बी कितें प्रॉब्लेम जावंक ना आबोल्यांक। अंदू खूब आहा पीक। फाटल्या वर्सा मातशें कमी आसलें भरपूर। हय अंदू तेन्ना ती पावसो खूब आसलो, दाट झाडां मेली, मुळी आली आणि पिकं बी बरें मेळोंक नासलें। तेन्ना पिकं बी बरें आसा आणि हवामानूय बरें आहा, गरमी वाडली। आबोलीची फुलां सुवासीक नसली तरी सामकी नाजूक। खंयच्या फुलांमदी ही फुलां उठून दिसतात। दर वर्सा साधारण फेब्रुवारी मार्च महिन्याच्या मजगती ह्या फुलांचो भार आसता। ह्या फुलांक बाजारात बरीच मागणी असता। ह्या आबोलींचे झेले आणि वळेसरांक तर बाजारात मोठो खप आसा। फाटल्या वर्सा असंतुलित हवामानाक लागून आबोलीच्या फुलांच्या बहराचेर परिणाम जाल्लो। फाटल्या वर्सा साधारण 50% आबोलीच्या फुलांची घट जाल्ली। ताका लागून फाटल्या वर्सा ऐन शिगम्याच्या काळात ह्या फुलांची शॉर्टेज आशिल्ली। फुलांची शॉर्टेज आशिल्ल्यान फाटल्या वर्सा आबोलीची फुलां सामकी म्हारग जाल्ली। ताका लागून कर्नाटक राज्यांतल्यान येवपी आबोलीच्या फुलांक मागणी आशिल्ली। मात अंदू हवामान अनुकूल आशिल्ल्यान आबोलीचे फुलांचो बहर बरो आसा। अंदू गरमी वाडिल्ल्यान ही फुलां बेस बरी फुलतात
अशें कळटा. बाजारांतय सध्या ही फुलां येवपाक लागल्यात आनी ताचे दरय नियंत्रणांत आसा. अंदू शिगम्याच्या काळात अबोलीच्या फुलांचोय शॉर्टेज जावची ना अशे संकेत मेळ्ळ्यात. कांय फूल विक्रेत्यांनी तशी माहिती दिल्या. हवामान संतुलित रावले जाल्यार फुडल्या 8 दिसां भितर बाजारात प्रचंड प्रमाणात आबोलीची फुलां विकपाक येतली असो एक अदमास आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोरगावच्या दिवसू वाठारात शेनवारा मध्यराती एक टुरिस्ट टॅक्सीक सोय अपघात जालो. ह्या अपघातात टॅक्सी चलोवप्याक मार लागलो. ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. ड्रायव्हराच्या टॅक्सी वेल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. मला सांग कितल्या सुमार पहिले तुवें हे आता पहिले ओके ओके तुम्ही हांगा डेली येता तर आम्ही सध्या तसा सांग सकाळ. ओके. शरदचंद्र रेड्डीच्या स्टेटमेंटाच्या आधाराचेर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक अटक केल्या. ईडीन अरविंद केजरीवालाच्या घराचेर कितल्योश्योच रेडी घाल्यो पूण तांकां मनी ट्रोलाचे 1 रुपया लेगीत मेळूंक ना. मनी ट्रेल खंय आसत जाल्यार ती भाजप आनी शरदचंद्र रेड्डी मदीं जाल्या असो आरोप आपाचे फुडारी वाल्मिकी नायकान केला. अरेस्ट जो केला अरविंदजीक इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ शरदचंद्र रेड्डी that Arvind Kejriwal was in touch with him about the excise policy. आता वो शरदचंद्र रेड्डी जो आसा ताच्या कंपनीक थोडे दिल्ली लिकर पॉलिसीन दिल्लीन थोडे वेंडिंग झोन्सूय मेळ्ळे. ही वॉज अलाउड टू डू होलसेल लिकर वेंडिंग इन दिल्ली अंडर द न्यू पॉलिसी. ह्या शरदचंद्र रेड्डीक 2022 नोव्हेंबराच्या 9 तारखेक ईडीन क्वेश्चनिंगाक आपयलो. ताणें तेन्ना म्हळें की बाबा आपूण अरविंद केजरीवालजीक केन्ना मेळूंक ना, आपले आम आदमी पार्टी बरोबर कसले संबंध ना आनी ह्या लिकर पॉलिसी बद्दल सुद्दां म्हजें कांयच लेन देन नाशिल्लें. अगेन दिस इज ओनली अ स्टेटमेंट. मनी ट्रेल खंय जेन्ना ईडी केस घालता तेन्ना देर शूड बी अ मनी ट्रेल. देर हॅज टू बी प्रोसिड्स ऑफ क्रायम. 1 रुपया सुद्दां तुमकां हजारांनी 100रांनी रेडी ज्यो केल्यो तातूंत 1 रुपया सुद्दां मेळूंक ना तुमकां. पूण मनी ट्रेल आसा आनी आज जी आमी प्रेस कॉन्फरन्स ही घेतल्या ती तुमच्या समोर ही मनी ट्रेल दाखोवपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. दिस इज द मनी ट्रेल. आज सगळ्या गोंयकारां समोर आमी दाखोवंक शकता दिस इज द मनी ट्रेल. इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे पयर डिक्लेअर जाले विथ युनिक सिरियल नंबर्स तातूंत शरदचंद्र रेड्डीचे जे 3 कंपनीज आसा ऑरोबिंदो फार्मा, APL हेल्थ केअर आनी युजिया फार्मा 59.5 crores इलेक्टोरल बॉन्ड तांणी परचेस केले. पूण ही मनी ट्रेल कोणा पर्यंत पावता? वेर इज दिस मनी ट्रेल लिडिंग टू? नॉट टू आम आदमी पार्टी. ही मनी ट्रेल आम आदमी पार्टी पर्यंत पावना. ही मनी ट्रेल पावता BJP कडेन. दिस इज अ लिस्ट ऑफ 59.5 crores electoral bonds given by Sharadchandra Reddy's 3 companies to Bharatiya Janata Party. दिवचल शारांत बिबट्याच्या वावराक लागून थळाव्या मदीं हुस्को पातळ्ळा. बिबट्याक धरपाक राना खात्यान पांदरो लायला. ह्या बिबट्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी आसा. 1.5 म्हयन्या फाटीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत धुमशणां घालपी बिबट्याक राना खात्याक धरपाक येस आयिल्ले. आतां परतून एक फावट दिवचले बिबट्याचो वावर सुरू जाला. दिवचले शांतादुर्गेच्या मठा फाटल्यान खंय हो बिबटो दिश्टी पडटा.
राना खात्यान हे बिबट्याक धरपाक पांजरो लायला. मठ आसा पळय आमचो शांतादुर्गेचो प्रदोश आमोणकाचे थंयसर, तेज्या फाटल्यान जवळ जवळ सकाळी 5:15 सुमार ते अशे कुत्रे भोगूंक लागले की वयर बिबटो आसा आनी कुत्रे भोगताले हे म्हणजे आतां 5:15 ते लोकां खातीर एक डेंजर कशें. केन्नाची गजाल ही 3 दिसां पयलींची गजाल, ही 1, 2, 3 दिसां पयलींची गजाल. तेन्ना हांव सकाळी शॉपार म्हाज्या येतालो तेन्ना थंयसर पळयलें आनी वयले हांवें घरा कडेन मिसेजीक सांगलें की अशें अशें आसा म्हणून, तूं सकाळच्या योगाक वयताना मातशें सांबाळून कर जेवटे, कित्याक थंय म्हटल्यार वयर बिबटो आसा. पण आता थंयसर एक पिंजरो बसयला फॉरेस्टान, मागीर अजून थंय पडोंक नासता तुज्या थंय आसा ती मुद्द्या वचून थंयसर बसून तरी येता आनी कुत्रे हांगा ते भरपूर जाल्यात न्हू, त्या कुत्र्यांक लागून ते सकयल झरता. गांवगिऱ्या वाठारांनी बिबट्यांची दहशत वाडिल्ली असतानाच आता बिबटे शारांतय घुसपाक लागल्यात. 1.5 म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारात एका बिबट्यान धुमशाणां घातिल्ली. उपरांत ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस मेळ्ळें. आता तर दिवचलच्या मुख्य शारा कडेन एक बिबटो भोंवता अशें कळटा. दिवचलच्या मार्केटा पासून सादारण 150 ते 200 मिटर अंतराचेर श्री भितल्ली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मठा फाटले वाटेन आनी अवचित वाड्याच्या लागीं हो बिबटो भोंवता अशें कळटा. भर लोकवस्तीत हो बिबटो भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या बिबट्यान वाठारांत धुमशाणां घालतना कांय सुण्यांकूय फस्त केल्यात अशें कळटा. भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता म्हणटकीच थंयसरल्या लोकांचेर आकांत आयला. लोक सामके भयभीत जाल्ले आसा. ह्या बिबट्याक बेगीन धरचो आनी आमकां भयमुक्त करचे अशी लोकांची मागणी आसा. मजगती भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता ह्या प्रकाराची रान खात्यान दखल घेतना अवचित वाड्याचेर आशिल्ल्या कपेला कडेन एक पिंजरो लायला. 2 दीस जालो हो पिंजरो लायला, पूण अजून तरी ह्या पिंजऱ्या कडेन बिबटो येवंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या. आता पळोवचें पडटलें बिबटो केन्ना एकदाचो पिंजऱ्यांत अडकता आनी लोकांक थाकाय मेळटा ती. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. V Fashion TV Salon, it's an international brand which has recently opened in Costa Davos near Gallin Restaurant, Margao, Goa. It's an unisex salon. At this Holi festival, we are offering a 40% discount on all services from 25th March to 27th March 2024. Avail this exciting special offer and get a surprise Holi gift too. For more details, contact 8625 925 299 and 7208 008 506. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.